कोलवाळे जेलीत एका नायजेरियनान आयतारात जीव दिवपाचो यत्न केलो। सुत्रां सांगता ते प्रमाण ताचे कडेन मोबायल मेळ्ळा। ताणें नाडी कापूंक वापरिल्ली ब्लेड त्या मोबायलांत लिपोवन दवरिल्ली आसूंये म्हूण दुबाव। 24 ऑक्टोबराक IRBन कोलवाळे जेलीत अकस्मात रेड मारून थंयची सुरक्षा वेवस्था एक्सपोज केल्ली। 60 मोबायल, 2 किलो गांजा, विडी, कॅश जप्त केल्ली। जेल स्टाफाच्या घाळपणान ह्यो गजाली भितर पावल्यो म्हूण जेलीच्या 3 स्टाफाक सस्पेंड केल्या। जेलर कृष्णा उसगांवकर, असिस्टंट जेलर अंकुश मडकयकार आनी जेल गार्ड केशव गावसाक सस्पेंड केला। कैद्यांक एस्कॉर्ट करूंक IRB स्टाफ आसता, तांची चवकशी कित्याक जायना काय म्हूण सस्पेंड केल्ल्यांतलो एकलो प्रुडंटा कडेन उलयलो। IRB स्टाफ कैद्यांक एस्कॉर्ट करतात तेन्ना कैद्यांक फामिली वा इश्ट म्हूण मेळूंक येतात, तेन्ना खंय ह्यो गजाली तांचे कडेन वेवस्थीत पावतात। सस्पेंड जाल्ल्या एकल्याचो एस्कॉर्ट स्टाफाचेर दुबाव आनी आरोप। 3 टप्प्यांतले सेक्युरिटी चेकिंगांत एंट्री पॉयंटार खंय IRB स्टाफ आसता। फाटल्या म्हयन्यांत IRBच्या कांय स्टाफाची ट्रान्सफर ऑर्डर आयिल्ली, तातूंतले कांय जाण अजून खंय थंयच म्हूण तो प्रुडंटाक सांगता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।